Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाच्यानो परण्या सोल्ल्यांतले निर्गमन पुस्तकांतले देवाचें उतर आमच्या ह्या नियाळाक हांवें विंचून काडलां. आमी बसुल्ले कडेनच चीत दिवन आयकुचें. अध्याय 20 वाक्य 1 तावन मुखार. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडुल्लो तो देव. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडतेल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या चाकरान, जावं तुजे चाकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सोबें तुज्या घरांत वस्ती करतेल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवको मेळटलें. जिविशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोटसाक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या चाकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका फाटल्या 2 दिसांत हांव न्हू आमी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचो अर्थ तांतून असली गुंडाय आनी समजून आमच्या जिविताक लिसांव जोडते आसां. आनी दोळस आमी आयकल्ल्या प्रकार आज आमच्या मुखार आसो विशयी देवाचें उतर आमच्या जिणयेक दिशा दिता, आमच्या जिणयेंतलो काळोख उजवाडायता. आमच्या जिणयेंत कितेंय घुस्पोड आसा तर तें आमकां सारकें करून दिता. आनी विशेश करून आज आमी नियाळटा परण्या सोल्ल्यांत देवान 10 उपादेश दिवन कशें इस्रायल परजेच्या जिणवितांतलो काळोख पयस केलो, तांकां जिणयेक एक दिशा दिली, तांच्या जिविताक तांच्या राष्ट्राक एक दिशा दिवन कशें तांकां उखल वयर हाडलें म्हणल्या विशीं. 10 उपादेशां भायर, ह्या 10 उपादेशां वयर आमी हें सगळें मांडून हाडयेत आनी सगळ्या परण्या सोल्ल्यांतली शिकोवन कशें ह्या 10 उपादेशां मुखांतर इस्रायल परजेक उजवाड जावंक पावली, तांचें कोशेट, तांचें काळीज, तांचें मन ह्या शिकोवणे मुखांतर, उपादेशां मुखांतर तांकां वाट दाखोवंक पावली म्हणल्यार आमी समजतले. देवान इस्रायल परजेक कित्याक 10 उपादेश दिले? तेच 10 उपादेश आमकां क्रिस्तांवांक कित्याक दिले? पयल्या कुमगाराक तयाराय करूं 10 उपादेश बायपाट करून. मोगाच्या न्हू परण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक देवान कित्याक 10 उपादेश दिले? हांवें दोळस सांगलें हाच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें, तांणी विंचून काडलेली परजा जावन सारकी जिणी जिवंक आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा 400 वर्सां वयर इजिप्तान गुलामपणांत आशिल्ली. कितें अब्राहमाक मेळ्ळलो भावार्थ आज आमी मिसा वेळा आयकल्लो, तो तांणी होगडायिल्लो परक्या गांवांत त्या कश्टांच्या वेळा
आनी आपल्या देवान तांकां विंचून फाटीं हाडिल्लें म्हज्या मुखांत्र आनी ह्या लोकांक खंयचें सारकें खंयचें चूक कळीत नातलें. सगळो लोक घुस्पाडुल्लो आनी ह्या वेळार देव उपादेश दिता आनी म्हणटा तुमी म्हज्या परजेन हेच भाशेन जियोंक जाय. हांव कितें सांगता तें तुमच्या काळजांत आनी मनांत कोंचून दवरा. तुमच्या सदांच्या जिणेंत दिवो तसो हे उपादेश तुमकां उपकारा पडटले. प्रेज द लॉर्ड. आनी पयलो उपादेश आसा कितें म्हणटा सुमी देव सर्वेस्पर देव एका निजा देवाक मान दी. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3. एका निजा देवाक मान दी. एका उतरान सांगचें तर मोगाच्या न्हू, सगळ्या उपादेशांचो याजू देवांच्या भावाट तसो, इस्रायल परजेच्या भावाट तसो आनी आमच्याय भावाट तसो, क्रिस्तांवांच्या भावाट तसो प्रिएम्बल म्हणयेत. कशें कॉन्स्टिट्युशनाक एक प्रिएम्बल आसा पळय, त्या भशेन हो पयलो उपादेश आमकां दिसून येता. कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव एका निजा देवाक मान दी. हांव तुमचो देव, तुमकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटयिल्लो. कशें एक राई आपल्या परजे खातीर केल्लीं कामां विवरून आपणाक मान दी जें म्हण सांगता, तशें सर्वेस्पर देव आपल्या परजे कितें म्हणटा, हांव असोलो तसोलो देव न्हय, हांवें तुमकां वैयक्तीक रितीन बाचाव केला म्हणटा तो. देखून तुमी म्हाका मान दिया. तुमी म्हाकाय मान दिया म्हण सांगना, पूण म्हाका मात्र मान दिया म्हण तो सांगता. म्हाका मात्र मान दिया. कित्याक देव अशें म्हणटा? तेवळची संस्कृती कशी आशिल्ली. पॉलिथेइजम आनी म्हणटा हांव, एक देव न्हय, लोक कितल्या देवा थंय पाती येतालो, साबार देव आसात. आनी इजिप्तान कितले देव आसा जाणान, 2000 वर्सांचे चड देव थंयसर आशिल्ले. हर एक देव आपडलें पळयल्लें गुल्लें आलुल्लें सक्कडी देव म्हण ते चिंताले. माणकोय देव, सुकणें देव, कावळोय देव आनी कितें आसा सगळें देव. नई देव, फारोवर आई देव. 2000 देव म्हळ्यार दिसाक एकल्याक उलो मारल्यार पावसो ना. सकाळीं संजे दनपारां राती घंटे एकल्याक उलो मारिचें पडटे. आनी असल्या घुस्पडाच्या वातावरणांत हांव आयिल्लो हो लोक आनी असल्या लोकांक देव व्हडली विंचोवन दिता. यू मस्ट बिलीव ओनली इन वन गॉड. तुमी म्हाका मात्र मान दिवची. यू मस्ट ऑनर मी अलोन. हे मोगाचें व्हडली विंचोवन जावंक पयली इस्रायल परजेक. निजा देवाक मात्र मान दिवचें. दे हॅड टू ट्रस्ट ओनली द वन गॉड हू क्रिएटेड देम अँड रिडीम देम. प्रकृतीच्या खंयच्याय वस्तूंक तुमी मान दिनाकात. कित्याक हांव जावन आसा तुमकां रचुल्लो, तुमकां पोसचो, तुमकां बाचाव केल्लो. तुमकां सोडवून दिवचो देव दुसरो देव ना. देखून तुमच्या सक्कट देवांक तुमी वेगळो आसार दिया. डिवोर्स देम, गेट रीड ऑफ देम. तुमकां आनीक दुसऱ्या देवांची गरज ना. तुमच्या शोकेजीन ल्हान ल्हान हेने तेने धाकटे देव दवरल्या तर, तुमच्या आंगांत हेने तेने कांय आसा तर काण्ण उडया. यू डोंट नीड देम. आय एम देयर फॉर यू. आनी देखून तांच्या काळजांत आसली घुस्पड, तांच्या कोशेडांत मतींत आसले घुस्पड निवरावच्या खातीर देव पयलें म्हणटा, आय एम द ओनली वन गॉड. हांव एकलोच देव, दुसरो देव ना. साबार देव आसल्यार कितें जाता, घुस्पडता आमी. कोणाक जर हंपन कट्टा वचोंक जाय कळीत ना, तुमी एकल्या गाडी सारल्यार तुमकां वाट दाखोवंक पुरो. 2 जाणां कडेन सारल्यार तो उजव्याक दाव्या मुखल्यान पडटा. 10, 15, 20 जाणां कडेन सारल्यार कळीत नातलोय तुमकां वाट दाखय तर हांगाच आमी उरतले. हांव मोगाचें आमच्या जिणेंत आमकां खंय वचचें तर आमकां निजा देवाची मार्ग आसा, उरल्या देवांची गरज ना. आनी हो देव म्हणटा, मुर्ती तुमी करिनाकात, इमाज्यो करिनाकात आनी इमाज्यो कर्ण तुमी म्हाका तातूंत घालिनाकात. कित्याक म्हळ्यार इजिप्तांत तशेंच करताले. हर एका देवाची इमाज करताले आनी इमाज कर्ण त्या इमाजा फाटले देवा फाटले ह्या जर कितें आसात त्या इमाजीचें तोंड उक्तें कर्ण तांचो देव ताचे भितर येवचे बरी ते करताले. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमी रचयल्ल्या त्या मातयेच्या लोंकडाच्या ह्या फातरांच्या इमाजींनी हांव येवं रावना. तुमी म्हजें तोंड उक्तें करचें नाका, म्हाका तोंडाक दिवचें नाका, म्हाका न्हेसोवचें नाका, म्हाका न्हाणोवचें नाका. कित्याक हांवें तुमकां रचलां आनी हांव तुमकां न्हेसोवंक दितां, हांव तुमकां खावंक दितां, जेवंक दितां आनी तुमी म्हाका कितें दिवचें. आनी देखून असलो सर्वेस्पर देव पयल्यान पयलें एका परजेक एक दिशा दिता.
तुम्ही जावन आसात एक राष्ट्र आनी तुमकां आसतलो एक देव आनी ताचो मात्र पाटलाव तुमी करा. मोगाच्या भावनो बेनिनो, आमी रूपणे खरी येदगी देवाचें करूंक जायना, देवाची इमाज्यो खरी येदगी करूंक जायना. इस्रायल परजेन भांगाराचें वासरूं करून तांच्या देवाक यावेक तातूंत घालूंक पळयलें, पूण देवान तांचे तें वासरूं तिरस्कार केलें. मोगाच्यान आमकां कातोलिकांक आजकाल थोडी बोट दाखयतात. कितें म्हणटात? इमाज्यो आसात, इमाज्यो आसा, इगर्जांनी पळया, इमाज्यो आसात, फायनल आसात, तें म्हणटोनी पळया. मोगाच्यान देवाचें रूपणें खरी जाल्यार एक मात्र रूपणें. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी तें पळयता, देवान कोणाक आपल्याच सारक्या सोनी स्वरुपाय सकन रचलो? मनशाक. व्हेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड. आनी देखून देवाचें सारकें रूपणें जायच तर हांगासर आसात बसलेले आमी सगळां, हांव आनी तुमी. देव कसो म्हूण आमी पळयचे तर एकामेका पळयल्या पुरो. आनी तोच देव आमी कालच्या दिसा परच्या दिसा परत आनी परत आमी आयकलें, आनी आजी आयकलें. 2025 वर्सां आदीं मनीस जावन आयलो. आदाम आनी एवेक आपल्या सारक्याची स्वरुपायची रचल्या त्याच कुळी असो सांदो जावन देव आयलो. आनी देखून आमच्या इगर्जेंत आसची रूपणी इमाज्यो कोणाच्यो? पयल्यान पयलें जेजू खुर्सार हांगासर आसा कुरीस. जेजू मनीस जावन येवन देव कसो आसा ताणें आमकां दाखयलें. देखून आमी देवा बापाची आमकां रचलेल्या रचणाराची इमाज आमी खंय करूंक ना. आमच्या इगर्जांनी इमाज्यो आसा तर पयल्यान पयलें क्रुसिफिक्स जेजूची. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जेजूक मनीस जाल्ल्या देवाक चरित्रेन पळयलां. आनी आयले वार विल्ले काणूर गेल्यात गी कोणी? हांगासर कोणी गेल्ली जाल्यार हात वयर घाला. 6 जाणां आसात. थंयसर जेजून आमकां सेल्फी दिल्या ताची. वय मू सेल्फी आपणाचीच फोटो आमकां एवकारिस्तान दिल्या. तुमी जर म्हाका पळोवंक ना तर हांगा येवन पळय, हांव एवकारिस्तांत हांव आसा. ताणें स्माईल करून सेल्फी काडूं ना. कित्याक म्हळ्यार निमाण्या ब्रेस्तारा दीस एवकारिस्त घडटा आसतना जेजू कितें घडयलें? ताका विशेश दूख आशिल्लें. दुसऱ्या दिसा ताका कुर्सार मरोंक आशिल्लें. आनी ती खंत दूख आनी थंयसर आसली ती जडाई मनशा कुळाच्या पातकाची थंयसर दिसून येता. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी कातोलीक कोणी मुर्ती पुजा करिना. आमच्या इगर्जेंत आसची, आमच्या इगर्जे बोवारे आसची, सक्कडी इमाज्यो जावं, पायनलां जावं, गुर्तू जावं, आमकां देवा थंय, आमकां रचलेल्या देवा थंय, आमकां सोडयलेल्या सोडवंदारा थंय, आमकां सोडवंदार दिलेल्या मोरये थंय आमकां मान आनी गौरव दिवचें आनी आमच्या भावार्थ घट करचें. हातेरां शिवाय तातूंत देव आसा, तातूंत आमी देवाक भरलां म्हणलें चिंतप आमकां ना. आनी देखून आजून आमी उडास तोरी आमी हरी एकली एका निजा देवा थंय सतमंता भावार्थ दवरता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां हेर धाकटे धाकटे देव आसात गी. मीस जाल्या उपरांत, रेतीर जाल्या उपरांत आसचे ना न्ही, आसचे नाका. पूण हांवें हें तेन्ना आयकलें थोडी माट मंत्रां पितीसपणाचेर इल्लो भावार्थ दवरलेली आसात म्हणून. आज रेतीरेक येवनात आसतलीं, पूण हें तेन्ना आसूंक पुरो. आमची संस्कृती अशी आसा, आमच्या शेजारा आसात, कामाची आसात, आमचे इश्ट मंत्र आसात. मिसाक तुमी वसा, रेतीरेक वसा तें, पूण थोडे फावटी आमकां इल्लोसो दुबाव येवचो आसा. आमी मागिल्लें आमकां मेळना, आमी चिंतले बरी जायना, आमकां कश्ट वयर वयर येतात. कांय केलें, कितें केलां गी म्हणलें एक दुबाव येवचो अवकाश आसा. सुमार वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत हांव काजीतोर जावन आसतना सोनवाराचें मीस आयचे बरीच आयताराचें लितुर्जी जावन म्हज्या एक वळखीची एकली अंकवार टिचर प्रायस्त उलोवन गेल्ली ती. थोड्या वेळान तिचें फोन आयलें म्हाका आनी फोनार रडतें आसा. हांवें विचारलें काल जालें टिचर? फादर हांगा ये, म्हज्या घरा एक घडीत घडलां. हांव तक्षण लोबार आशिल्लो गेलो. पळयत आसतना ती एकसुरी स्त्री रावची, तिचें एकच ल्हानशें कूड आनी किचन ल्हानशा घरांत, दोनी घरां आशिल्लीं. बायल्यान बीग घाल्लें आनी त्या बिगाक कोणेंगी मिसातान पाटी येता आसतना मिरसांग आनी लिंबू आनी इल्लें तांबडें इल्लें कल्लर घालून दवरलो. ही पळोवन भियेली, रडली, शेजारची पुरो आयिल्ली. म्हाका फोन आयले, हांव गेलो, आदमेन काडूनच गेलो. हांवें थंय बांदिल्लें, ओण काडलें, मिरसांग्यो थंय माडा म्हळ्यार उडयल्यो, लिंबू बलसान घालो, बरो आशिल्लो. आनी मागणें केलें आनी सांगलें, बाय कांय भियेनाका, देव आसा. तुमी सावसून आयलाय, कुंभार खाण आयलाय, कांय भियेनाका.
काही जायना. कोणें तुका कितें बेश्टा आयला री, तो रसलोलो देव ताच्या करतो दुसरो ना. राव तूं एकलीच राव. एखाद्या वेळा तुका बेन दिसलें तर गुरकारणेक थंय गुरकारणी आली, तिका सांगलें कोणी एक रावंक एक वेवस्था करा, पूण गरज ना. हांव फाटीं आयलो शेनवाराचो दीस, मिसांनी पुरा जालें. लिंबो कित्या उडोवचो, बरें हें करन शरबत करन पियेलो. काय म्हजो ताळो सोडून आले बघता की तुमकां ना न्ही, सुमार वर्सां जालीं. आनी हें घडीत हांवें बेंगलोर येतीर दिता आसतना एक सांगलें एका फिरगजेंत, 20 जाल्या उपरांत एकलो मनीस आयलो आनी म्हणलो मलगडो फादर लिंबो तुमी सरबत करून पियेल्लें व्हडना, तुमकां वोड मेळ्ळ्या, पवित्र आत्मा मेळ्ळा. आमी म्हणी पियेल्लें जाल्यार गेल्ल्या कागत. इतलें पुरा सांगून आनी पुस्क जालें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायत्यांक आमकां देवान इतलो विश्वास दिला. हांव तुमकां राखतां, पोसतां, सांबाळतां, जाल्यार खंय इल्लेशें ओडुल्लें बरें जावचें. इस्रायल परजे थंय असली घुसपट गोंदळ जायती आसली. तांकां साबारपटी देवान सोडलां म्हूण बगलें. कश्ट येता आसतना, अनवार येता आसतना, झुजां जाता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना देखून परक्या देवा फाटल्यान ते धांवले. मोगाचो न्हू, तुजे थंय म्हजे थंय आज हें घडटा की जिनियन सलवून येता, पयशे वगडायले, पिडा शिडा आयली, रूख झाडां मेली, मोडलां पडलीं, कोले जडले, केस जडले, आनी कितें जालें. म्हाका दुबाव येता गी. पयलो उपादेश कितें सांगता, दुबाव नाका. तुजो देव तुजे संगी आसा. तुजे सर्व दूख कश्ट तो जाणा. तुवें वाट चुकोवन येचें न्ही, अंधकाराच्या वाटेक परत फाटी येचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरो उपादेश कितें सांगता, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. नांव म्हळ्यार सकत, नांव म्हळ्यार बोळ, नांव म्हळ्यार पावर. कोण आयकी नांवां नापयताय म्हळ्यार तुका ताचेर कंट्रोल आसा म्हण जालें. आमी सट्टाव जावन एकाच प्रायेचीं जाल्यार नांवां नापयता वय मू. पयले स्त्रियो आपल्या दादल्याक नांवां नापयनातल्यो, आतां आपयता. तशें म्हळ्यार कंट्रोल मेळ्ळा म्हणून न्ही, पण पयल्यांचें सारकें नातलें, आतां सगळें सारकें जालां म्हणून अर्थ. मोगाचो न्हू, देवाक इस्रायल परजे इजिप्तांत आसतना दोनसो लोक नांवां नापयतालो. कित्याक तांची बुट्टी कामां करूंक. ह्या देवाक हें काम, त्या देवाक तें काम. आनी देवान हें पळयल्लें आनी देखून इस्रायल परजेक तो सांगता, तुमी थंय वचून तुमच्या धाकट्या धाकट्या देवांक नांवां सांगून हें काम तें काम केरयलें बरी, म्हजें करना करय नाकात. हांव तसलो देव न्हय. हांव यावे जो आसा तो. देखून खऱ्या स्वताच्या उजवाडाच्या कामाक मात्र म्हजें नांव वापरा. देवाचें नांव विविध संगतीक वापर येते, वायटाकी वापर येते. आनी देव म्हणटा म्हजें नांव व्यर्थ काडी नाकात, म्हजें नांव पवित्र. हांव तुमकां रचलोलो, हांवें तुमकां पोसलां, हांवें तुमकां सोडयलां. देखून कोणेय तुमी म्हजें नांव वायटाक वापरचें न्हय म्हणून तो आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताचे पाटलाव धरी. तर इस्रायल परजे बरी देवाचें नांव गौरवान, जेजूचें नांव गौरवान, संतां भक्तांचें मरयेचें नांव गौरवान वापरता ओगी. वा आमची जिणी गौरवाची. देवाक, देवाच्या मनशांक मान दिवची तसली गिमळे सावाले सोरूंक जाय. तिसरो उपादेश, साबताच्या दिसा सोगडा आसतोर आनी तो भगवंतपणी सांबाळ. निर्गमन अध्याय 20 वाक्य 8-11. इस्रायल परजेन 400 वर्सां गुलामपणांत एकच काम केल्लें. कोणाक कळिता की कळ्ळें काम म्हणून? आपां आनी इडल्यो न्हय, इटे करचें. करेक्ट. कसलें काम केल्लें? इटे करचें. 400 वर्सां, सुमार 507 तकल्यो म्हणयत. तांकां एकच काम आसलें, इटे करचें. रजा नातली, CL नातली, EL नातली, सिक लीव ना, मॅटर्निटी लीव ना, लॉस ऑफ पे ना, PF ना, ग्रॅट्युइटी ना, कांय ना. मोगाचो ना, इटे करूं. सकाळीं तावन सांज म्हणसरी जेवंकय समाधी नातले, विशव नातलो. एकच सवाल विचारचेलें, तुवें कितले इटे केले? मनशां बरी देखूंकच ना, गुलामा बरी मन जाताचें की फास्ट तांकां केलें. आनी देव विंचून कांड तांकां पाटी हाडून कितें म्हणटा, तुमकां हांव एक दीस साबत ह्या विश्वासो दीस दिता. तांकां फ्रीडम दिलें. मोगाचो न्हू, तांकां सुटका दिली. येदोळ तांकां रेस्ट नातलें. पयले फावटी तांकां घन आनी मान दिवन म्हळें, यू नीड टू रेस्ट.
6 days you work, 100 दीस तूं काम कर आणि 1 दीस तूं रेस्ट कर. तुम्ही गुलाम नाही, तुम्ही मनजाती नाही, तुम्ही गाडवा नाही, तुम्ही मनीस, तुम्ही म्हज्या सारक्याची आनी स्वरुपायची. देखून तुमचे मोल तुम्ही कितले इटे केल्या म्हणल्याचेर होंदोन न्हय, बागर तुम्ही हांवें रचलेली विंचलेली पर्जा म्हणल्याचेर आसा तुमचें घन आनी मान. आनी देखून साबात जावंक पावलो मोगाचो न्हू. ह्या लोकांक देवान घन आनी मान दिवन तांचें स्थान मान उबारलो एक दीस. दुसऱ्यान देव म्हणटा ह्या संवसाराचें मोल काम कन घोळोन घोळोन गळशिल्ल्यांत ना, बागार गळशिल्लें तें व्हरून पळोवन रचलेल्या देवाक दिनवासच्यांत आसा. देवान सयत संवसार 100 दिसांनी रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी तो मनशाक म्हणटा सायबा तूं हे 7 दीस काम करची गरज ना, 1 दीस रेस्ट कर, 1 दीस विशेव घे. विशेव म्हळ्यार कितें? हात पांय सोडन कटल्यार न्हिदोन कर्ण पडचें न्ही, कोणेंय तोंडार दिवचें. विशेव म्हळ्यार कितें? तूं केदाळे कितें करून आसा तें सोडून दुसरें त्या दीस कर. आयले वार माध्यमांनी थोड्यांनी सवालां करून विचारलें आसा. आयतारा दीस थोडे फावटी आमकां इगर्जेंतच जालें, आमकां घरा वचूंक मेळना, आमकां रावंक मेळना, दोतोनी ना, तें ना, हें ना, तें म्हणून थोड्यांनी सवाल केल्लें, थोड्यांनी आयकलां आसतलें. मोगाचो न्हू, एक उडासतो रा देवान आयतारा दिसा तुमी घराच रावा म्हूण सांगिल्लें न्ही, तो दीस पवित्रपणी सांबाळा म्हूण सांगिल्लें. देखून सदांय 100 दीस कितें करताय तें सोड न्हू, 7व्या दिसा देवा खातीर आनी तुज्या भावा भयणी खातीर कांय इल्लें कर. देखून आयतारा दिसाय तूं बिजी आसाय, फिरगजेंत आसाय, संघ संस्थांनी आसाय, वाड्यांत आसाय, सेवेचें काम करताय, ह्या लितुर्जीचें काम करताय, ह्या देवाच्या उतराची सेवा करताय, तो जावन आसा तुजो विशेव. आनी कांय काम करनासतना पिकनिका वचून म्हाज्या करूंक दिल्लो दीस न्हय, आमी करया, वेळ आसा आमकां कुटुंबा खातीर आसा करया. देखून मोगाचो न्हू, उडास दवर इस्रायल परजेक कांय करिनासतना अळसायन रावोंक दिल्लो दीस न्हय. आनी आमी आज क्रिस्तांवांनी हें उडास दवरूंक जाय. 6 दीस आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या खातीर, म्हज्या खातीर, आमच्या बँक बॅलन्सा खातीर, आमच्या फायद्या खातीर आमी करया. पूण 7वो दीस म्हज्या समुदाया खातीर, म्हज्या भावार्था खातीर, म्हज्या क्रिस्तांव जिविता खातीर हांवें करसूंक जाय. 24 वरां पावची नात. देखून मोगाचो न्हू, इस्रायल परजेक असलें उलोवणें दिल्लें, असलें एक नियम दिल्लें तें आमी पाळोवंक जाय. 4थो उपादेश मोगाचो न्हू, इस्रायल परजेक देवान दिल्लो तुज्या आवय बापायक मान दी. मान म्हणल्यार कोंकणींतल्या शब्दाक हेब्रेव भाशेन काबाब न्ही, काबाद, KABAD. थोड्या भुरग्यांक खुशी जाली. काबाद म्हळ्यार जडाय, वेट, असो विरोध शब्द म्हणसो तर हळवाय या लाईट. इस्रायल एक ट्रायबल या समुदाय कुळी आसल्यो लोक, सांगाता जिवचो लोक. देवान आवय बापायक तुज्या मान दी, मलगड्या मान दी म्हणटा आसतना कितें म्हळें? तवळच्या काळार चरित्र नातली, हिस्ट्री बरोवची रिवाज नातली, बूक नातले. देवाची वळख मलगड्यांत येवंक आसली. मलगड्या मान दिवचें म्हळ्यार तुज्या अस्तित्वाक, तुज्या उगामाक, तुजे चरित्रेक तुवें मान दिवचो. तुज्या आवय बापायक मान दिल्यार मात्र तूं वाचतलोय, नांतर तुजीं पाळां, तुजे पांय, तुजी बुन्यादच तुवेंच उस्तून काडले बरी, लोटून घाल्ले बरी. त्या वेळार लायब्ररी नातल्यो, गुगल, इंटरनेट नातलें. आनी देखून मालगडी जावंक पावली भुरग्यांची नात्रांची लायब्ररी, गुगल, हिस्ट्री, एका समुदायाचें जन्मायेचें भंडार. भावार्थ तांचे तावन आयलो. जानवरांक कशें पडचें म्हणून आवय बापायनी भुरग्यांक शिकयलें. करशी कशी करची म्हणून मालगड्यांनी भुरग्यांक शिकयलें. बाणतेर कसो काडचो म्हणून मालगड्यांनी शिकयलें. मासाक जानवरांक कशीं पडची म्हणून मालगड्यांनी शिकयलें. भावा आनी भयणी, तुज्या आवय बापायक, तुज्या मालगड्यांक, तुज्या आजी आजयेक तूं मान दिनाय, तांकां भायर घालताय, तूं कसो जियेतलोय, तूं बेंकरो जातलोय, तुका कांय कळचें ना. कित्याक तुजे कडेन लायब्ररी ना, तुजे इंटरनेट ना. देखून तुका आसा एकच वाट, तुका जल्म दिल्ल्या तुज्या आवय बापाय, तुज्या मालगड्यांक तुज्या घरान दवर, तांचे तावन शिक, विचार. आनी देखून हो सोलो एक सोशियल सेक्युरिटी आमी कितें म्हणटा, समाजाच्या भद्रतेचो एक उपादेश इस्रायल परजेक देवान दिलो. आनी म्हळें
तुज्या आवय बापायक मान दी. कोण आवय बापायक मान दिनातलो तांकां गाळी शिराप घालतलो, तांकां भायर घालतलो, तांकां कठीण शिक्षा, मरणाची शिक्षा समेत दिताले. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 आणि 15 आणि 17 वाक्यांत आमकां दिसून येता. कोण भुरगो या भुरगें आपल्या आवय बापायक मान दिना जाल्यार देवा लागीं वचून मागता, इगर्जेन बसता, देवळान मागता, हात वयर घाल मागता, ताचे मागणें देव पातयेना. देव कितें म्हणटा, तुज्या दोळ्यांक दिसच्या वडिलाक तूं मान दिनाय तर दोळ्यांक दिसनातल्या म्हाका तूं मान दिताय म्हणून म्हाका फातयेंक बारीकच जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान इस्रायल प्रजेक स्पश्ट सांगलें, हांव तुमकां दिसना, तुजे आवय बापाय तुका दिसतात, तांकां तूं मान दी. आनी देखून जेजू न्हू मार्काच्या वांजेल्या 7व्या अध्यायान म्हळें जुदेवांक, तुमच्या आवय बापाय खातीर करशी जे आशिल्ले पयशे तुमी कोरबान टेंपलाक म्हणून दवरल्यात म्हणून फटी मारतात, ते तांचे खातीर करसूंक जाय. देवाळाचे मागीर इंगड दी. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आवय बापायक मान दिवचें हे एक उजवाडाचें काम देवान इस्रायल प्रजेक दिलें. 5वो उपादेश, जिवेशी मारी नाका. सबार जाणांनी म्हाका सेमिनारीन शिकयतना विचारलें आसा, फादर उपादेश म्हणटा जिवेशी मारी नाका, पूण पोरण्या सोल्ल्यांत जायतीं झगडीं जाल्यान, जायतीं खूण जाल्या, जायत्यांक जिवेशी मारलां. हें कशें उपादेशान हें कशें समजोवचें? हेब्रेव भाशेन 2 शब्द वापरले हांव सरांगात तुमकां सांगता. एक रासा म्हणून आनी एक मुठ म्हणून. ह्या मुठ म्हणयेत. रासा म्हळ्यार कितें? इल्लिगल किलिंग, कानुना भायर या कानुना विरोध जिवेशी मारचें. दाऊ शॅल नॉट किल म्हणलो 5वो उपादेश. जिवेशी मारी नाका म्हळ्यार कानुना भायर जिवेशी मारी नाका म्हणून जुदेव परजेन समजून घेतलें. कित्या खातीर? त्या काळार इजिप्तकारान तावन भायर आयिल्ल्या वेळार इस्रायल परजेन तें राष्ट्र आसता आसतना मोइजेन तांकां नियम दिता, लोक भायलो लोक तांकां खुशी आयिल्ले बरी जिवेशी मारतालो. रागाक लागून, द्वेशाक लागून, मसराक लागून, अहंकाराक लागून खरामस्तेन जिवेशी मारतालो. पूण इस्रायल परजेक जिवेशी मारी नाका म्हणलो उपादेश दिसतलो. आनी लोकांनी कितें समजलें, कानुना भायर आमी जिवेशी मारूंक नजो, पूण कानुना प्रकार जिवेशी मारीत. कॅपिटल पनिशमेंट, या कोणेंय कितें कोणाक लुकसाण केली, देवाचें नांव या साक्रिलेज केलें, तसल्यांक समुदाय मलगडे सांगाता येवन मरणाची शिक्षा दिताले. पूण तें सारकें गी. जेजू आमकां उपरांत सांगता नव्या सोल्ल्यांत, कितें म्हज्या बापान तुमकां दिल्लें म्हज्या मुखान तें तुमकां सारकें समजोवना. देखून हांव तें संपूर्ण करूंक आयलां. देखून मोगाचें न्हू, इस्रायल परजेन बरेंच केलें. पयलें मागीर खुशी आयिल्ले बरी जिवेशी मारच्यांक मनशाचो जीव तितलो आमोलीक मनीस देवाच्या सारक्याच स्वरुपाचो देखून बेश्टेंच जिवेशी मारनाका म्हणलें कंट्रोल हाडलें. पूण जेजू देवाचो पूत येवन म्हणालो, जिवेशी मारूंकूच नजो. कित्याक हर एक मनीस हांव पातकी या बरो देवाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो आनी ताचो जीव काडूंक कोणाकच परमिशन ना. आनी देखून तो म्हणालो कितें, आदी मागा तुमगे सांगिल्लें आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, कोण आपल्या भावाच्या रागार रावला, द्वेशांत रावला, ताका आरे पिशा म्हणटा, आरे पेद्दा म्हणटा, ताका तुमी निती सभे मुखार हाडची जाय. म्हणजे कितें म्हणटा देव, तुमी ऑफलायन मर्डर करूं ना, देखून तुमी बरें चिंत नाकात. ऑनलायन मर्डर केल्यारय तुमी पातकीच. म्हणजे ऑनलायन म्हळ्यार मतभेद, ऑफलायन म्हळ्यार सुरी घेवन, गुळो घेवन, हे बंदूक घेवन. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यान सांगिल्लें पूण तांकां समजोवना. पूण आज तोच उपादेश म्हाका आनी तुमकां, हर एक मनशाचो जीव, एवरी ह्युमन लायफ, रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ कन्सेप्शन अंटील इट्स नॅचरल डेथ, इज सो प्रेशियस, सो डिवायन म्हणलें आमकां सांगता उपादेश. देखून कोणेय मोगाचें न्हू, आमी जिवेशी मारूंक नजो. सो उपादेश आमकां सांगता, प्रद्वार करिनाका. त्या वेळाची सामाजीक परिस्थिती कशी आशिल्ली, हातूंत एक सामाजीक मोल आशिल्लें. एका समुदायांत एका कुटुंबाचो जागो आस्त बदीक तांच्या भुरग्यांक वसोंक घाल्लें, रक्ता संबंदांच्या. प्रद्वार आदारले वरवीं त्या कुटुंबांत परकी रगत येतालें. कोणाच्याय पुताक या दुवेक या आस्त बदिकेचें डेंजर आशिल्लें. तें मात्र न्हय, लग्न एक सोल्लो
प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत बसून आमी फाल्यांच्या दिसा आयकतले हांव लग्न एक सल्लो एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो 2 कुटुंबां मदलो आनी हो सल्लो एक दादलो ह्या स्त्री जर पाळूंक सुकोन पडटा तर तो देव म्हणटा तर हांवें तुमच्या लागीं केल्लो सल्लो तुमी कशें पाळशात. आनी देखून देवाक कठीण राग येता प्रद्वाराची कन्या आसा तो म्हणटा तसल्यांनी वांचचें बरें न्हय. कठीण शिक्षा तांकां परण्या सल्ल्यांत आशिल्ली. परण्या सल्ल्यांत दादल्यांक आनी स्त्रियांक प्रद्वाराची करणी म्हणटा आसतना विवेंगड आशिल्लें. दादलो थोडे पटी थोड्या संगतींनी सुकोवन खाण घेतालो पूण स्त्रियांक कांय बाचावीच नासली. नव्या सल्ल्याक येताना जेजू म्हणटा दादलो आनी स्त्री दोगांय ह्या पातका मुखार समासम न्हय फकत कुडीच्या करणे आनी प्रद्वार आदारचें बगार काळजांत आनी मनांती मनीस प्रद्वार आदारता. दावीद रायाचें आमकां घडीत कळीत आसा कितें जालें म्हणून. दावीद रायान प्रद्वाराची करणी आदारली आनी ताणें चिंतलें कोणाय की कळोवंक ना म्हणून. पूण तक्षण CBI रेड जाली. नातान प्रवाद्याक देवान धाडलें. दाविदाचो धर्मसर खबरच ना कोण ना की कळोवन आमी चिंतलें. मगाच्या न्हू देवाचो उपादेश जावं रायाक या ताच्या वडल्या की सोड घालिना एक्सेप्शन ना. तो राय जावं साकर जावं गुलाम जावं हर एकल्याक ताच्या कोशेदान बांदता म्हणल्याक दावीद रायाचें जिणेंतलें घडीत तेदो व्हडलो प्रभावीक मनीस. ताणें कितेंय कर येतालें आनी केलें. ताणें बेतशेबाच्या गोवाक उरियाक जिवेशी मारयलें आनी सगळें दांपून पळयलें कोणाय कळीत नासलें बरी. पूण देव पळयता आनी हर एकल्या मनशाचें काळीज पारकिता म्हणल्यार हातून आमकां स्पश्ट समजता. 7वो उपादेश कितें म्हणटा चोरी नाका. आनी लोकांक देवान म्हज्या मुखांत्र चोरूंक नजो म्हूण सांगलें. तवळच्या काळार सड्ड सोरचें आशिल्लें कितें कळिता गे मनशांक किडनॅप करचें धर्न विकचें. बोळ आशिल्ले ताकात आशिल्ले एकसुरा मनशांक धर्न विकताले. एक फावटी मनीस इकून गेलो तर तो मरता म्हणसर त्या मनशाची आस्त गुलाम. जुजेच्या भावांनी जुजे कितें केलें कळिता. ताका जीवशी मारून चिंतलें बांयंत घालूंक चिंतलें. अखेरीक तांकां पयशांची आशा आयली. तांणी ताका विकलें. 20 शकेल रुपयाच्या नाणयांक विकलें. पयशे खाले गेले कांय तांणी आयस कँडी गेली आसतली भुरगे न्ही ते. मनीस मनशाक विकतालो आनी देव म्हणटा कोणेय सोरचें न्हय. पयल्यान पयले मनशाचो जीव सोरचो न्हय. मनशांक सोरल्यांक मरणाची शिक्षा आशिल्ली. वस्तू आनी आस्तबदिकी सोरताले. कृशी प्रधान समाजेंत सोरपण भारी जोर आशिल्लें. थंयसर जागो सोरताले. कशें सोरताले. जाग्याचो गडी फातोर आसा पळय तो राती व्हरून एक कडचो आनी एक कडेन घालचो मागीर दुसरे दिसा झगडचें. हें मजें म्हूण सांगचें. थोड्यांक 10, 12, 15, 20 सन पूत आनी 10-25 नात्रां आशिल्लीं आनी इतले दांडे कोयतो घेवन म्हजो जागो म्हणटा आसतना भुरगीं नातिल्ल्या ह्या चेडवां भुरगीं मात्र आशिल्ल्या उतर प्राय आशिल्ल्या मनशांक कांय आदार नासलो. रात उज वाडटाना थोडीं अनाथ जातालीं. तांकां खावंक नातिल्लें तांकां बेळें नासलें. मन जातींक सोरून व्हरतालीं. आनी असल्या खोट्या चालीत हांव तुमी पयस रावचे चोरूंक नजो म्हणटाक देव तांकां म्हणटा कितें चोरी नाका. सोरचें कोणाचें मोगाचें आमी चिंतूंक पुरो पेल्याचें म्हणून. पूण आमी सोरचें देवाचें. आमचें म्हणलें कांय आसा गेंगा ना. आमचे कडेन पेपर आसा. RTC ही खाता ती खाता ही खाता. 85 वर्सां आदी हांगा कितें आसलें कोणाय कळिता गे ना. आनी 85 वर्सां उपरांत हांगा कालें आसा म्हूण कोणाक खबर आहा गे. तुमी रावल्लें घर आज सांजे रात हांगा रेतीर जावन पाटयेचें घर 85 वर्सां आदी कोण आसलें कळिता गे ना. आनी 85 वर्सां उपरांत देखून मोगाचें न्हू हें रचलें देवान मनशां खातीर. देखून रचलेल्या देवाक म्हाका कितलें जाय तुका कितलें जाय ताका कळीत आसा. आनी आमकां तो कांय नासतना मरूंक सोडचो ना. देखून सोरचें नाका. कांयलें चड या उणें आसूंक पुरो पूण देवाक कळीत आसा. आज तुज्या पर्सांत आसचे पयशे फाल्यां तुज्या पर्सांत आत्म कळीत ना. कोणाय कितें दिवंक पुरो तो ते येतले.
या कोणी सोन काढून की पुरो मोगाच्यानो. आनी देखून आमी असल्या करण्याक देवचे न्हय. आनी देखून देवान पोरणे असल्यांत इस्रायल परजेक सांगलें तुमकां रचलेलो देव ताका पसूंक जाणा, देखून आनी एकल्याचें तुमी काण नाकात. 8वो उपादेस फोट साक्स सांगी नाका, फोटी मारचें. आदल्या काळार सांगलेल्या उतराक विशेश मोल आसलें, विशेश करून साक्स दिता आसतना. DNA, फिंगरप्रिंट्स, व्हिडिओ सर्वेलेन्स, CCTV नातल्या वेळार, प्रोफेशनल लॉयर नातले तवळ लोकांनी कितें सांगल्यार आनी विशेश करून देवाच्या नांवान सांगल्यार तें सत म्हणपात येतालें. विशेश करून जडती जाता आसतना शहराच्या दारवट्यार मालगडे मनीस बसताले आनी कोणेय कांय चूक केल्या आनी ती रुजू जायचे तर 2 शख्सांच्यो गरज आसल्यो. 2 जाणांनी येवन सांगूंक आसलें ह्या स्त्रियेन प्रद्वारा दारला, ह्या मनशान आनी एकल्याचो जीव काडला, आनी 2गांनी येवन फोट मारल्यार तो गेलो मनीस. कित्याक म्हळ्यार मालगडे मनीस 2गांनी सांगलां आनी हे सांगले मनीस फोट मारचे नात म्हणल्या बरोवशान चलतालें. देखून एका मनशाची फट एकल्याचो जीव काडूंक शकतालें, जिणींच नाश करूंक शकताली. सुजान्नाच्या जिणेंत कितें जालें आमकां कळिता दानियेलीच्या पुस्तकांत. ते 2 मालगडे निती करत तांकां इल्लें पिंतू सांबाळ जालें, पिंत न्हय पूण जालें. सुजान्नाचेर फटकिरो अपराध गेलो, कित्याक म्हळ्यार सुजान्ना एक बरी स्त्री आनी निती करता मुखार हाडलें, मालगड्या मुखार हाडलें आनी ह्याच 2 मालगड्यांनी साक्ष दिली. आनी सकाळीं चिंतलें हे मालगडे मनीस फोट मारतीत गी ना, खंडीत जावन ह्या तरणाट्या स्त्रियेन प्रद्वार आदारला आनी तिका मरणाचें फर्मान जालें. आनी तो वळू देवाचो प्रेरक आत्मो तरणाट्या दानियेलाक उसांबळ करी लागलो आनी वस त्या स्त्रियेक जाल्लें लुकसाण तूं क्षमा कर. आनी आमकां कळीत आसा कशें तांची फट ताणें भायर काडली. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज काल आमी मारची फोटी सबार जाणांक दुखयता. फाटल्या दिसांनी तुमी थोड्यांनी पळयलां आसतलें खंयगी कालें लोटून घाल्ल्या विशांत आयिल्ले व्हिडिओ कळिता मो. आनी कितल्या जाणांनी कांय कितें कळीत नासतना तें उरल्यांक फॉरवर्ड केलां. फोटी सत ह्या फोट म्हूण कळचे जाल्यार कशें कितें करूंक जाय, हांवें थंय वचून पळोवंक जाय कितें जालां. मोगाच्यो न्हू बेजारायची गजाल, खंयच्यागी गांवांत जाल्लें घडीत तें कोणेंगी काण वायट दृश्टेन नांव पाड करच्याक या आमकां कळीत ना घाल्लें. पयलें ताका रिएक्शन अंडमान निकोबारांत येता, मागीर आनी एकलो USA घालता आनी एकलो ऑस्ट्रेलियांत घालता. ताका तो जागो खंय, तो मनीस खंय आनी कितें जालां म्हणचेंच कळीत ना. भावान आनी भयणीन आमी जागृत रावया. इस्रायल परजेक देवान म्हणलें फट साक्ष सांगी नाका. आजकाल म्हज्या आनी तुमच्या हातांतच आसा. फटकिऱ्यो सत नातें आसल्यो, गरजे भायर व्हडल्यो केल्ल्यो, घडून दवरल्यो, आमकां कळीत नातल्यो आनी एकल्याच्या जिणेंतल्यो गजाली आमी अशें तशें म्हण चिंतीनासतना, कांय तर्जुमो ह्या विचार विनिमय करिनासतना, ताच्या विशयान मौल्यमापन करिनासतना आनी एकल्याक धाडचें फट साक्ष. देखून आमी जागृत रावया मोगाच्या न्हू. 9वो आनी 10वो उपादेस आमकां कितें सांगता? पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे दोनी उपादेस हेर उपादेसांक कनेक्शन आसा मोगाच्या न्हू. आशा जावं स्त्रियेची या दादल्याची या वस्तूंची आमकां कितें करणी करूंक, एकूच चोरूंक, या प्रद्वार करूंक, या फोट मारूंक, या जिवेशी मारूंक आमकां इडें दिता. आजकाल पेपरांनी तुमी आयकल्यान तर आमकां दिसता मोगाच्या न्हू ह्या 9व्या उपादेसाक लागून आनी एकल्याची आशा, स्त्रियाची दादल्याची आशाक लागून कितली घुसपट गोंदळ जाता. काजारा पयले संबंद आमची जायतीं तरणाटीं भुरगीं हेने तेने काजारा पयलींच घोव बायलां बरी जिवोवची आसात, लिव इन रिलेशनशीप, आनी तांचे मदें घुसपट जावन थोडे फावटी त्या चेड्यान चेडवाक जिवेशी मान कुडके करन गुणयेन घालचें, ड्रमान घालचें, फ्रिज्जान घालचें. व्हडलीं फ्रिज्जां पळयतना म्हाका बेन दिसता आतां. कित्याक लागून? मनशाच्या काळजांत हें रिगोवन गेलां. आनी देखून देवान इस्रायल परजेकच सांगलें, पातकाचें मूळ तुज्या काळजांत आसा तें काण सोड, तें थंयच तूं नाश कर
आशा म्हणली आसा तुका ती करण्याक ओडटा. आनी देखून तांतून भायर रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 20 आणि 1 आहाज जेजेबल ह्या रायाक आनी राणयेक कितें घडलें. आहाजाक नाबोताच्या दाका मळ्याची आशा जाली. आचेडे कुस्त आमसरे आसले पण ताच्या आस्थानाक ताच्या घराक लागून आसलें देखून म्हाका जाय म्हणून ताका बगलें. पूण नाबोत म्हणालो म्हजेडे आसचें हें मात्र राया म्हाका मलगड्यान दिल्लें. म्हजेडे बँकान पयशे नात, म्हजेडे भांगार ना, म्हाका मलगड्यान दिल्लें हें म्हाका जाय. तो म्हणालो. आहाज बेजारायेन आसुल्लो. ताची पतीन जेजेबेल म्हणाली कितें दाखांचो मळो गी हांव तुका दितां. तिणें नाबोताचेर फटकिरे साक्षी उबे केले. दोगां जाणांक तांकां सांगून दिलें, पयशे दिले आनी तांणी फट साक्ष सांगली आनी नाबोताक जिवेशी मारले. आनी तवळ एलिया प्रवादी येवन आहाजाक जेजेबेलाक तांच्या पाथाक आशेक लागून आबलेसाक लागून केल्लें खंडन करता आनी म्हणटा खंयच्या जाग्यार नाबोताचें रगत सुन्यांनी लवलें त्याच जाग्यार तुजें आनी तुज्या पत्नीचें रगत तींच सुनी लेमतेली. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हे सकड उपादेश परण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक दिल्ले. चिंता तुमी 400 वर्सां गुलामपणान जियेल्ल्या मनशांक हे 10 उपादेश दिता आसतना व्हडलें पंथावन बगलें, चॅलेंज बगलें. पूण आज आमी पविस्नान घेतलेली मतीक उजवाड पवित्र आत्म्याची सकत क्रिस्ताची शिकोवण रेतीर मागणें मार्गदर्शन मेळची तर आमकां सडीत मापान हे उपादेश बांदतात. एक होमवर्क हांव चिंता काल आनी पोर पाद्र्यापणी हर एकल्यांनी होमवर्क दिला मो केला गी करेक्शन आसा गी दिसता म्हाका गोत्तू ना. हांव एक होमवर्क दितां काल हेंगे म्हळ्यार घरा वचून एक पेपर काडून त्या उपादेशांक तुमी मार्क घालचे. तुमच्या जिणयेंत पयल्या उपादेशाक कितले मार्क, दुसऱ्या उपादेशाक कितले मार्क, तिसऱ्या उपादेशाक कितले मार्क. 10 उपादेशात एका उपादेशाक 10 मार्क. 10 कितले म्हणून टोटल 100 जायत गी. 100 कोणाकी 95 अबाव मेळ्ळ्यार म्हाका सांगा राखण्यार तुमची फोटो आनी मोगाचो न्हू. हो जोक्स असो विशय न्ही पूण आमकां आमचे इतल्याक आमच्या जिविताची बरोवणी करचो वेळ. कोणायकी हातून विंचोवन ना हांव 500 आनी 100 सोडटा तें म्हाका कश्ट जाता ना. 10 10 आन्सर करूंक आसा. देवान इस्रायल परजेकी चॉयस दिवना. आउट ऑफ 10 5 हे ऑप्शन दिवनात आनी आमकां हे ऑप्शन नात. जर आमकां आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक जाय तर आमी इस्रायल परजेक दिल्लें आपोवणें परण्या सोल्ल्यांत तो दिल्लो उजवाड कोशेडदाक मती काळजाक तो आमी घेवंक जाय. सकडी आमचे दोळे धांपया. देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू.